प्रथम जाम देवालय ऋषी जमगेल स्वाम्याने स्मरण करून हांगा म्हणलेले सर्वांकय प्रितीनं आशीर्वाद करतात. आज होड एक दिवस कार्तिक एकादशी मला देवान शयनार दुखून उठ्ठामचे आषाढ एकादशी नाम शयन एकादशी उत्थान एकादशी शयन एकादशी देवान अकवचकै शयनावचकिंपा आनीक अजवळेरी कार्तिक एकादशी उत्थान है उत्थान द्वादशी ताका उत्थान एकादशी. एक संशय तमगा देवान शयनावचे मिंगलरी कसन मिंगलरी प्रलय मू भाई तो यथार्थ जले ये लौकिक देवा लौकिक मुंडिना जलरी आमगेलेक मन्नांत कसन कीचे आमी संकल्प करचे धर्मशास्त्रांत विशेष जाम आषाढ एकादशीक आमगेल लोकांक कशी नियम आषाढ एकादशी मला विठोबाली कार्तिक एकादशी मला विठोबाली लोकांक प्रचार जाल्यार यथार्थ सर्वेय देवांक विशेष देवान अगवत्र चातुर्मासा बेसता चातुर्मासा उठायता सर्वेय देवांक कोण वैष्णव तंतु कार्तिक एकादशी आनीके प्राधान्य ते कसं की विजयदशमी दिवसो देवू दामोदर रूपारी तुळसींत आसता आयचे दिसाक खंयचे दिसाक तंतु दुखून उट्टायता उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज पलायध्वं पलायध्वं रे रे वा धान पुंगवाह खै देवान रथारूढो नृकेसरी खै रथ आरूढ जाम ताका तमकून पावले ना सर्वेय देवांक म्हळ्यार एकादशीक आज जाम फाय शिराब्दी पुजा सकाळी सगळीच मागीर अजवळेर उत्थान द्वादशी उत्थान उत्थान एकादशीक विशेष प्राधान्य 52 एकादशी आस 52 एकादशीके एके नाम आस एके महात्म्य आस एकादशी महात्म्य तंतु आमी वैष्णव तंतु माध्व वैष्णव आमकां आनीक प्राधान्य देवाकची एकादशी द्वादशी ना रे देवाकंचे ना लक्ष्मीके ना मागीर कोणाक एकादशी देवाल भक्तांक मुख्य प्राणा दोगून देवाना लक्ष्मीके ना ती मोक्ष तांकां जीवात्म नाही त्यांनी बरोबर परमात्मा लक्ष्मी परमात्मा नाही तिका देवा आणि तिका अविनाभाव संबंध तशी विशेष एकादशी प्राधान्य आम्ही ती कोरका भोजन एकादशी आम कुर्यात द्वयम भोजन कोरका के 2 पंत एकादशी दिवस भोजन भोजन नाही जनांतु म्हणून येपे नाही मैं भोजनम भोजनम कसन है कसन कोरका मिला प्रत्येक देशी एक उपवास आणि एक जागरण तंतु आम्ही विशेष जागरण करचे का दाना आता ये 2 एकादशी एक कार्तिकांतुल एकादशी एक अनेक एकादशी असं खंचे देवान तुळसींत पेरी आषाढ अजे आश्विजांतुली 3 एकादशी प्रधान जान कोरका म्हणटा ती द्वितीय देवान तुळसी असता
असं तुका चीनी असं ते दुसरं आता हे 3 दिसाक आणि विशेषित एकादशी आमगेले संप्रदायान एकादशी एक विशेष प्राधान्य असं करची असं इथं 12 स्तोत्र पारायण आता कोची दिकटनिक संज वेळेचे ಜಾವಲಾರಿ 12 ಸ್ತೋತ್ರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಕೃಷ್ಣಾಗೆ ನೆಂಚನ ಮಲ್ಪೆಂದುಗುನ್ ಆಳ್ यांकीवरून आळ्ळेने 12 सगळे माध्व सिद्धांताचे तात्पर्य सुचे 12 स्तोत्र एके सांगून एके आरती दाखवून निवेद केलं दवरचे आज ಏನು करूना इथे फडी पान दवरना केलं मात्र आई करूनच जे असेल मस्त विषय असेल तुझी केलं निवेद करून एक आरती करते देवाक तुले आत्ता या 3 एकादशी विशेष देवान तुळसी प्रत्येक दशाकी प्राधान्य स खंयची एकादशी सोड ना पळय अंबरीश महारायाल काणी कळता तुमकां सर्वांगे कळता तो एकादशी पारण करूक अचाने यो खंय यो दुर्वास हांव राबता वचून आमच्या फुडां पारण केलें मागीर तो वता मारू वत खंय देवान चक्र दवरनस खंय दमत खंय बोमत खंय दुर्वास म्हळ्यार साक्षात यो तो रुद्रांश दत्तात्रेयान तुला एक अवतार तो मागीर दमता मागीर ताका शरण येता सांगता मध्वाचार्यो कसन सांगता कोठ्येन तुला एकम शिवनागे भक्ती इत्या तो रुद्र महादेव अंबरीक्षा जलरी त्या भक्तांक उद्धार करता तशी एकादशी विशेष प्राधान्य ते एकादशींत तातूंत आमी ती करता ती एक आषाढ एकादशी प्रत्येक गांवांत चढतावत आसता तातूंत ही एक कोचोड सुचे एक ना जाल्यार आषाढ आसच्या पुरो बहुळा आसच्या पुरो ना जाल्यार श्रावणांत आसच्या पुरो पळया तुमी कार्तिकांत आमगेल्या समाजांत पुरा एक भजन आसता आषाढ एकादशी नाल्यार कार्तिकेश खंडीत मागीर एक आसता मार्गशीर्ष एकादशीक चडतावत आमगेले आमचे ते आषाढ आनी कार्तिक इत्या ताका प्राधान्य देवान तेंता शयन एकादशी आनी उत्थान एकादशी तशी हांगा विटोवपाक भजन म्हळ्यार प्रिती थळ वेंकटरमणा भजन प्रिती नांव हें ओ सांगताय मू नाद ब्रह्म म्हळ्यार विठ्ठोळू वेद ब्रह्म म्हळ्यार वेंकटरमणू अन्न ब्रह्म म्हळ्यार पुरी जगन्नाथ यथार्थ पुरी जगन्नाथ ताका जे आमचे निवेद्या पळयल्यार खंय येना ती ओरिजिनल अन्न ब्रह्म म्हळ्यार तो कोण पुरी जगन्नाथ शास्त्रीय जावं ताका कितल नमून जाता कितले आसता आमकां दिसता 200 की 300 जाण आसता काय नित्य जेवण हें करूं कितल की पण अन्न निवेद्य जाता थंय पुरी जगन्नाथाक तवळे जगन्नाथाक हें नाकवा खंयचें भजन नाकवा तवळे नाद ब्रह्म जावन आसले हाका वेद नाकवा विठ्ठलाक एक संशय येता आमकां सर्वांगय जाल्यार कशी सर्वे देवांक प्रीती म्हळ्यार वेदू वेदू प्रीती वेदूची हांगा कोणाय भजन सांगून देवा पूजा केल्यार देव घेना ताका वेदू सांगता थंय कोण सांगता म्हणस इत्या वेदू म्हळ्यार देवाल श्वासोच्छ्वासू देव श्वास करचे सोडचे कोणे रजन केलेलं नाही वेद देवान विभाग केलेलो वेदव्यासान रजन केलेलं नाही कोणेय सांगच्या पुरो आमी खंयचेच आसच्या पुरो अद्वैत आसच्या पुरो विशिष्टाद्वैत आसच्या पुरो नाल्यार महात्व आसच्या पुरो कोणेय देव कोणेय वेद कोणेय रचन केलेलो म्हूण सांगना ती मिमांसक आसच्या पुरो वेदो देवाल श्वासोच्छ्वास तो वेदो तागेल विशेष प्रितीचे तेन ताका अत्यंत प्रीती सर्वांक वेद म्हणू जातवे ना
तवळी वेदांत कसं तू सांगला वेदाक अनेक अर्थच ताका ब्रह्मसूत्र रचन केले वेदा वरतून निर्णायक करू तेवे ताका मागीर भाष्य बरयन तवळी कळला मागीर ते शिकिल्ले आनी वेदांगाचे वरतू सांगला की ताका जान प्रादेशीक भाशेन सर्वांनी म्हणचे तशी तांकां गेले देवाक पळोवन तांणी पद केले भक्तांनी तेंदुकून देवाक तेवे प्रीतीच तेंत हरी नाम जपिसिदरे कुलकोटिगळु उद्धरिಸುವವು हरिने नाम हरी म्हणून वेदांत येस हांगा येस राम म्हूण हांगा सुचेता पुराण आयुश्य आसता वेदावर तू करचे कोण काचंद साम योगमाम वेद ते सर्वे येस तांतू सांगिल्ले अर्थ की आमकां मन आमचे तशी तांकां गेले ते प्रादेशीक भाशेन तांणी रचन करून आमकां दिलें विठ्ठल म्हळ्यार कोण कृष्णू वेंकटरमण म्हळ्यार कोण कृष्णूच वेंकटरमण म्हळ्यार कृष्णू आनी विंगड न्हय आस पुराण आहेत तशी विठ्ठल म्हळ्यार कृष्णूच तशी विठ्ठलाक कृष्ण खंय पुंडलीक आलो ताणा बापसूल सेवा केलेली तो बापसून प्रत्यक्ष आमकां इत्या विठ्ठल येयलो कृष्ण येयलो थंय ताणें केलेलें तागे भितर असेल परमात्मा आलीच सेवा केली तो रब्बिलो ताणें पळयात पुंडलिकान राब रे म्हणून एक इश्टीक गांडिल्ली गे बा राब थंय ताका राबून राबून पुरजेल गे तो विठ्ठल तो आज आमकां तो विठ्ठल ताका भजन ताका कशी देव तागेले भक्त कोण पुरा पामर लोक ताका सर्वांक एक वेद म्हणून येतवे ना शास्त्र सांगना कोण कोण म्हण का म्हूण सांगता तावळीत केले ते भक्तांनी तांणी कशें केलें ते वेदांक तांकां कांय शिकून मस्त भक्तान शिकून हे जन्मा शिकून गेले म्हूण सांगिल्यार चूक जाता जनु बाय आशिल्ली तिका कसरें गोतना तिणें केलें पद खंय शिकल्या ती हे जन्मान तूं हे जन्मा शिकिल्ली नाशा पुरो जन्मान तिका ती वासना म्हणून ताणें देवा पळयलें भजन केलें पुरंदरदास ताणें केल्लें ना आतां मेळचें 1500-2000 पद सांगता ती 4,25,000 पद केले आम पुरंदरदासान कशें केलें कोणेंय केलें न्हय देवा पळयलें ताणें देव प्रत्यक्ष जालो ताका म्हण दिसता न्हय मेळ्ळें ताणें आमी करताय रे तें आमी करचें कसं की चूक नेशा पुरो तांणी केलें दासांनी कितले ते देवा दिसताले पळय न्हय भजन वेंकटरमणा देवस्थानात थंय एक भजन एक देवस्थानाचें मुखार आनी एक देवस्थानाचें मुखार थंय भजन 8 दीस जाले शोळे म्हूण आसा तें पद आसा थंय एक कृष्णान देवळ आसा मैसूर रोडार ब्रह्मण्य तीर्थान ते वृंदावन आसता ते गांव तो मैसूराक बेंगलोर मैसूर हायवेर तें एक पद गेलें तें पळयन पद कोणा पळोवन रामाक राम ते प्रधान देव मागशी आसा कृष्ण प्रधान तो अप्रमेय राम तशें देवा पळयलो पद केलें देवान कशी हृदयान दुखून हे वर्षा जन्म हे जन्माचे न्हय पूर्व जन्मा वासने आनी देव तें ताका स्विकार केलो सांगता ती एक पंत पुरंदरदासू इती केलें म्हळ्यार रे चमकोल घेयबा देवाक मनान गेलो मागीर ताका कितें केलें म्हळ्यार देवा आनी पुरंदर विठ्ठलाक की चर्च गेली की चर्च जाल्ली विठ्ठल कोपलो की कशी म्हळ्यार रे तागेले केदनाय एक पुरंदरदास प्राय जाल्या एक सांचेल्लो मनान गेलो ताका सहायाक पुरंदरदासान केदनाय चंद्रबागेंत स्नान करचें केंपा हे चेल्ल्यान फाकडी उठान आनीक देवस्थाना वचचें ते वेळेर ह्यो चेल्लो सहाय आसा एक दिवस तो येनी विठ्ठलाक ताका बारीक कश्ट दिता मंथार जाला यो रे विठ्ठल येयले खंय त्या रुपार सान रुपार पुरंदरदासा खूब पयलें खंय
ताण इतकी केलें मिल्या रे तागेले हातां एक चेंब बसयलो की त्या चेंबानं ताका एक मारलो की ठास काय म्हणले न्ही पुरंदरदास ते देवस्थानाक गेलो की विठ्ठलाक ते विठ्ठल बापलोच्यानी थंय एक पावन विठ्ठलाक हय देवाने काही कर न्ही मनाक गेलो काय जाय न्ही आसो शम्म गेली चमकलो एक दिवस हाका एक जीव कांदो विठ्ठल तो खंयचो देव जाल्यार चुके सईच प्लस मायनस भक्तां सोना खाई मागीर आमकां आमी भक्त म्हणून सांगता आमकां सोडतो वतलो तो चुकी केल्यार प्लस मायनस कसं ना आमी लेखूका आमी मस्त बर केलें आमकां आमी वायट केल्या प्लस मायनस करूंक देवान ऐकून ना प्लसा प्लसच मायनसा मायनसच विठ्ठल पुरंदरदासान एक दिवस विठ्ठला माळ दिसना तागेले आंगार घालिल्ली माळ दिसना भटान पळोवन ना थंय सोदिली खंय 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 कोण येयले म्हळ्यार पुरंदरदास भट्टान पुरंदरदास हांकां ना मिगीन खंय ना म्हूण जाल्यार पळोवंक गा राजाल ते रायाल बडान वचून पळोवनचें आनीक तागेले चिलान दुखून विठ्ठलाल माळ मेली विठ्ठलान काण तागेले चिलान गेली हाका गोतू ना राय हाका त्याग उजकी कोठी ब्राह्मण आसिल खंय तो ते बुरा ब्राह्मण आसीन गाणू दान करून येयलो पळया देवान केदान अनुग्रह कोर का म्हणलें किल्यार खंयच्या वेळेर करता आनी कसं पुरंदरदास तो नायक तागे नांव कसं नायक तागे ना श्रीनिवास नायक तो दोरको म्हणस सांगले खंय हायवेंच्या श्रीनिवास नायक कसं सांगा तुमी आमकां आनी पुरंदरदासान तीन की मराठी अभंग केले ना पद बरयलें आसा तागे पुरंदरदासान एक संस्कृत पद खंयचें म्हळ्यार वेंकटरमणान वेंकटाचल निलयम एक संस्कृत पद बाकी पुरा कन्नड तशी उतलोच ताक्क उतलकी होड ब्राह्मण तो कितलकी आशिल्लो आमी चर्चेना ती जाल्यार श्रीनिवास नायक केल्यान बरयल्लें आर्टिकलान दिसता तिरतळ्ळी लागी थंय श्रीनिवास नायक पळय आजी जाल्यार कोणी नायक म्हणून सुद्दां गेल्यान तूं चर्चेना ती बरयलें विशय पळयल्यार दिसता तशी थंय तो उतलो ब्राह्मण ताका जाय विठ्ठलाल माळा जाल्यार देवाले खेळू लिला तागेली माळ भितर आनी घाली ताका लागून तांकां कांय संशय दिसनी भटांनी सोदूच्यान मेळ्ळी हो हाका शिक्षा दिवंक का न्हू देवस्थानांतूय मेळ्ळलो थंय खांब्यार बांदिल्लो खंय ताका खांब्यार बांदिल्लो न्ही ताका बांदिल्लो न्ही ताका बेतान मारूं सुरू केलें खंय आनी सांगचें म्हूण विठ्ठला विठ्ठला पुरंदरदासाक कळ्ळें खंय म्हाका ही देवान दिल्ली शिक्षा तागेले हाका माथ्यार टुणकी दिलेली न्हू ते खातीर म्हाका ही शिक्षा धाड यो मारतास पळया विठ्ठल तो कशी विठ्ठल नांच रे कृष्णा नांच एकनाथान सांगल्यार ते वेळेर नाचितालो खंय तो जाल्यार ते एकनाथाक एक पंत आन पुंडलिकान टेस्ट करचें आनीक यो पक पक वजायनी म्हूण मागीर रित्याक म्हूण ज्ञानेश्वराल गुरूल वता ज्ञानेश्वराल शिश्याल वता मागीर गुरू इत्यादी गुरुपदेश ना आशिल्लो असो तसो विठ्ठलाक कितें म्हूण भजन प्रीत पळया भजन आमी करता तें आमगेल्या समाजान वृत्ती एक पुरा तुमी कितले ते आमगेले संस्कार विठ्ठला निमित्त महाराष्ट्रांत आसा आमी तिरुपती अशी न्ही ते हाजे 2 ब्रह्मोत्सवा वेळेर पळयले ना इतली तळसान चेरडूम आमकां दिसता 5 वर्सांची त्या 2 पंत उत्सव येतलो थंय त्या उज्जवत्तान तूं सकाळी सांजवेळी एक 50 चेरडू आसा ती मिनिमम विठ्ठलान ती टोपीनी दवर नांचे रे मुखार आसता वेंकटरमणान मुखार मात्र भजन म्हणचे आज कितले लोक कितले याक वता ती दिंडी म्हूण
कितल हजार लोक वता विठ्ठलाक, कितल भक्ती ताका. जे भक्त आमगेले धर्मांत एक राखोमचे खातीर कितले कारणीभूत गेलो. तो पुरा विठ्ठल कशें की पामर तागेले भक्त कोण म्हणल्यार पामर. वेंकटरमणाले पुरा भक्त कोण म्हणल्यार रे पुरा श्रीमंत. विठ्ठलाक वेंकटरमण केलो फॅक्टरी हें पार्टनर. तर विठ्ठल कोणाक पार्टनर ना पा. विठ्ठल पार्टनर कोणाक मिंगल्यार दुर्बळ्याक. सांगीन हांवें वेंकटरमण राया म्हण की राय न्हू तो पळया एकोलो हांगा एक पत्र बरयन तूं बॉम्बेत तो एकोले वता सेक्रेटरी एक चार्ट कोण आनी वच्चे आनी पंत एक ऑफिसांचे आमकां ऑफिसां वच्चे आनीक ते हें कपाट एक खुर्ची केदराय वत्ता यो कोणय ना. एक पंत निमगीन तूं इत्या कॅब बीन न्ही कोण खुर्ची दवरले हांगा. तेंकां सल्याक म्हणल्यार कसनय न्हय ह्यो मिगेल वेंकटरमणाल खुर्ची ती मिगेल बिझनसान तुले पार्टनर तो मागीर उतले लाभ मेळ्ळे उतले लाभ ताका दिवचे विठ्ठलाक कोण लाभ दिता की थोडे दिना तो श्रीमंत विठ्ठल भजक दुडवान श्रीमंत तेल्ले कोणाका ती त्या वेंकटरमणाक आमकां भक्तीची स्नेहो भक्ती प्रोत्साह तया मुक्तीर नचान्यथा. भक्तीच प्रधान ताका काय दी ताका विंगड काय नाका. ते भक्ती खातीर एक भजन आतां वेद म्हणटा नाजाल्यार तूं अन्न निवेद करता प्रितीन देवा स्विकार कोर का भजन करचें न्हय. ताका भक्ती जी आमकां खंयच्या गच आमी भजनाक ते भक्ती खातीर भजन म्हणचें वेद म्हणचें पुरा अंतकरण शुद्धी खातीर. अंतकरण शुद्धी जी आमकां ते खातीर हें पुरा करचें भजन. ताका सप्तू इतिहा एक वारांत विशेष प्राधान्य. एक वारा 7 दिवस ते 7 दिवस संपूर्ण देवान भजन करचें स्तोत्र म्हणचें आनीक देवाक संपूर्ण मिगेल जीवन हे 7 दिवस इतिहा आमी पुरा व्यापार वहिवाट करतात. एक 7 दिवस आसूचे ताज्या पेक्षना 24 घंटे ते देवाक स्मरण करचें आनी आमगेले देवा भक्ती दी रे देवा. आनी आमी लेखूक येना विठ्ठलाक ताणें पुरंदरदासान आप्पेच्यान विठ्ठल येयलो आमी आपल्यार येना म्हूण ताका ताणें तुली जन्म जन्मांतरांत बहुनाम जन्मनामंते मामेव प्रबध्यन्ते बहुनाम जन्मनामंते म्हूण एक जन्मा न्हय अनेक जन्मांत. तशी भजनांत विशेष प्राधान्य आमकां जामचें तें हे कलियुगांत मस्त काय आमकां वेद शिकून हें शिकून सर्वय करूं जायना जाल्यार हरिनाम संकीर्तन आमकां कितलेंच रेंज हारणें हरी ही मला शब्द येता हरी विठ्ठल म्हणजे तेच हरी मला रेंज हारणें आमी जन्म जन्मांतरां केल्यान पाप पुरा नाश करी. हरी म्हणून हनुमंताकय नांव आसा इंद्राकय नांव आसा. आमगेल हरी मला यथार्थ तो रंज हारणें सर्वे विठ्ठल मिगेन पाप नाश कोर. कशी आसा विठ्ठल मिगले न्हय वी मिगल्यार विशेष जावन ठ म्हळ्यार शुन्य ते लय करच्यो विठ्ठलू मिगेन ज्ञान काय ना रे मिगेली तूं इत करी म्हाका पापां दुखून मुक्ती कोर म्हाका इश्टार्थ दी. हरी विठ्ठल म्हणजे ते खातीर जय विठ्ठल वय म्हाका जय कर तूं. तसल विठ्ठलाल एक सप्ताह इर प्रारंभ अजवरान येतोळवरक्यान वैभवान देवान चला आशिल्ल्या मध्य खजकी कारणांदारान राबिल्लो मुखार जलेरी तागेल वैभव विठ्ठलालो विशेष वृद्धी करून दी. तागेल सेवा करची तिची भाग्य मनान खंयच्या रुपार इच्छा केल्या की ती इच्छा देवान परिपूर्ण करचेला आसून सर्वांगे भर करून दी. विशेष आनीक जलेरी तागेल सप्ताह वैभवान जाता सर्वांगे संतोष जाता. मात्र न्हय आमगेल सर्वे इश्टार्थ तूं सिद्धी करून दिता म्हूण तांगेल कीर्तन दी सर्वांगे बर करून दी का म्हूण समाजाक तेंचो विशेष जावन हांगा कोण मंगळूर पेंटेच्या देवान अनुग्रह करका म्हूण व्यासपती नरसिंह आले तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेश आले तशी विठ्ठल परमात्मा आली प्रार्थना करून प्रभेतात.